सद्याक आमी हांगा माटव्या दाबोले आसा आनी एक शॉकाद गजाल आमकां जी आज कळून आयिल्ली आसा की हांगा एक बांय सगळ्यो ज्यो बांयो आसा ह्या वाठारान खंय तरी तातूंत भितर पेट्रोल डिझल नाजाल्यार नाफ्ता हाजी लिकेज जाल्ले अशें दिश्टी पडून येता। आतां सकाळीं परत आयले जाल्यार सगळो शेळो जाला आनी आतां तुमी पळयलां आसतलें पेट्रोलाक हेका उजो पेट्रोल उदका, सो हे खूब डेंजरस आसा। आनी इतलेंच भितर हे व्हाळ आसा पळय सगळे व्हाळ व्हांवता ते व्हाळांतल्यानूय बी सेम केमिकल वयता। तांच्यांनी तरी पण चॅक करपाक लागून दुबाव पयस करपाक लागून तांच्यांनी ते बालदीन ते उदक काडून ताजेर उजो पेटोवनूय पळयलो जाल्यार ताका उजो पेट्टा। 7-8 दीस मायज जाले, वास येता आनी हें उदो आमी यूज कोत्ताय, तें यूज करता म्हणजे तेका वास येवपाक लागलो म्हणजे आमी सोमतें मागीर बंद केलें, लायन घेयली आमी। जी ऑथॉरिटी आसा तांकां खंय ते आतां अपील करतले की हें उदकाचें इन्स्पेक्शन जावंक जाय, कित्याक हें उदक सद्याक डेंजरस जावन पडलेलें आसा आनी सद्याक हें लिकेज खंयच्यान जाता, हें पेट्रोल जावं डिझल जावं नाफ्ता वा कसलोय पेट्रोलियम प्रोडक्ट हे बांयचे उदकान पावले कशे आनी खंयचे पायपलायनाच्यान तें लिकेज जावन ग्रावंड वॉटरान सीप जाल्या काय खंय तरी पायपलायन लीक जाला हाजो अजुनूय तांकां अंदाजो ना। पूण तांच्यांनी सद्याक तरी लोकांक सांगलेलें आसा बांयचें उदक सद्याक तात्पुरतेक तरी हें उदक पिवचें न्ही। This is going to be major disaster in the whole of Dabolim, and you should warn all the families first of all to be cautious about this and not to light fire anywhere close by in the cooking next to any wells over here until and unless this is resolved. This has to be taken up on a war footing by the authorities and they should take so much cognizance of this matter. जोड इन्स्पेक्शना उपरांत दाबोळ्यांतल्यो त्यो बांयो सील केल्यात। बांयो आसात थंय उजो पेटोवचो न्हू म्हूण शिटकावणी। दाबोलीच्यान कुडण मिडिया खातीर विक्रम नायक।